पेडण्यां मोगो पक्षाच्या मुखेल कार्यकर्त्यांची बसका जाली। येवपी वेंचणुकेक मोगोचे तिकेट बाबू आजगांवकाराक दिवपाचें थारायलां। हे मत पक्षाच्या वरिष्ठां मेरेन पावयतले म्हूण पेडण्यां मोगोचे ज्येष्ठ फुडारी आपातेली उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। निर्णय असो जालो की प्रवीण आर्लेकर ज्या भावी उमेदवार म्हणून तेका पेडण्याच्या कार्यकर्त्यांनी संबंध मतदारसंघात 1.5 वर्ष रात दीस तेका इंट्रोड्यूस केल्यो। आणखी तेचें काम बरें चल्लेलें आनी आमी MGP नंबर 1चेर आसली। आणि त्या वेळाचेर तेणे ऐन वेळाचेर BJPन गेल्या नंतर हांगाचे जे कार्यकर्ते आसात तांचें अशें मत जालें की ते जर BJP जर अशी गेम करता जायत जाल्यार तेंची गेम तांचेर उलटी करतलो जायत जाल्यार बाबू आजगांवकाराक आमी तिकेट दिवप हे योग्य जातलें। MGPची तिकेट दिवप हे योग्य जातलें अशा प्रकारचे सर्वसाधारण कन्सेन्सस जालें। आणखी ते कन्सेन्सस ते आता सेंट्रल कमिटीक कळयतले। सेंट्रल कमिटीचो मेंबर आमचो सुदीप कोरगांवकरय हजर आसलो, पण तो आता कळयतलो तांकां असो निर्णय जाला म्हणून। आणि आमची सेंट्रल कमिटी ह्या गोष्टीचो योग्य निर्णय घेतली। ही कमिटी जो निर्णय मेन थरले की फुडली तिकीट जी आसा ती बाबू आजगांवकाराक दिवपाची अशें तुमचें थरलें। हेचो अर्थ असो की आमची जी लोकल कमिटी आसा मतदारसंघाची त्या कमिटीच्या प्रमाणे MGPची तिकेट बाबू आजगांवकाराक दिवप अशें जवळ जवळ ठरलें। येस।